एक आम्ही पळयता आमच्याकडे फक्त फातोर्डा स्टेडियम, ज्या स्टेडियमाचेर फुटबॉलूय खेळटा आणि क्रिकेटूय खेळटा असो एकूच स्टेडियम आशिल्लो. ताज्या उपरांत इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो क्रिकेट ओन्ली क्रिकेट स्टेडियम जो प्रायवेटली कन्स्ट्रक्ट केलो आणि आज ताचे लोकार्पण करपाचे भाग्य म्हाका लाभलें. आणि म्हज्या बरोबर इंडियन क्रिकेट स्टार कॅप्टन ऑफ इंडियन टीम श्री सूर्या कुमार यादव हांगासर आयला. ताजेय नेटान ताळयो मारून खूप खूप अभिनंदन करता. कालच्या मॅच विनिंग जाल्या उपरांत सेलेब्रेशन करपा खातीर गोंयांत आयलो म्हणून परत एकदा इट इज नॉट अ इजी टास्क. कालूच मॅच जिखप आणि आज गोंयांत येवप हाच्या खातीर परत एकदा सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन हांव ताका खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेट करता आणि वेलकम करता. समेस्त गोंय सरकारच्या वतीन हांव कमला प्रसाद यादव हाजें अभिनंदन करता. खूप जाण टिका करपी असतात पण कन्स्ट्रक्टिव्ह काम करपी खूप कमी लोक असतात. ह्या स्टेडियमाचेर वेगवेगळ्यो टिका जाल्यो, ताजेरूय जाल्यो आणि थोड्योशो माविनाचेरूय जाल्यो. पण ताणें इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड हाच्या थ्रू परमिशन घेवन रितसर ग्राउंड गोंया खातीर बांदला आणि गोंयच्या लोकां खातीर बांदला, इंटरनॅशनल क्रिकेटी खातीर बांदला. हे खरोखरच मनापासून ताच्या खूप खूप अभिनंदन करता. गोंयांत खूप जाण म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीत स्पोर्ट्स आपल्या वेगवेगळ्या स्पोर्ट्सांनी आपल्यो टीम आसात बट तांच्यांनी खूप कमी लोकांनी अशा पद्दतीचें डेडिकेशन स्पोर्ट्स सेक्टरांत केलां. ह्या सुवाळ्याक व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस हांव चड वेळ घेवतना मावीन, दामू, तानवडे, दाजी आणि कमला प्रसाद यादव म्हणजे आणि ताची पुराय फॅमिली, इट इज अ क्रिकेट फॅमिली म्हटल्यार जाता. माय फ्रेंड रोहन इज ऑल्सो देयर. कमला प्रसाद यादवाची स्टोरी तुम्ही पळयली आणि ॲट प्रेझेंट ही इज अ क्रिकेट फॅमिली म्हणपाक काय हरकत ना. तो क्रिकेटर, ताची दोगांय भुरगीं क्रिकेटर, तांचेय हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता. आणि खरोखरच परत एकदा म्हणजे इन फ्युचर वॉट एवर हेल्प ताका ह्या ग्राउंडा खातीर सरकाराच्या वतीन जो आमी करूं शकता तो डेफिनेटली सरकाराच्या वतीन ताका आमी हेल्प करतले. बाब सूर्या हांच्यांनी सांगलें की आपूण परत केन्ना तरी मॅच खेळपाक हांगासर येता. आय एम इन्वायटींग बिहाफ ऑफ द गव्हर्मेंट अँड पीपल ऑफ गोवा, आय एम इन्वायटींग हियर टू प्ले द मॅच. येवनी काय नाका, येवपाक जाय काय नाका. हां, हांगासरी मॅच खेळपाक ताका आपयता. आणि आमी पळयता की गोंयांत आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो खेळा खातीर तयार केला सातत्यात जेन्ना गव्हर्मेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा तेन्ना तो मेंटेन उरना. बट तो प्रायवेट पब्लीक पार्टनरशीप हातूंतल्यान जर जालो जाल्यार तो खूब बरो मेंटेन उरपाक शकता. आमी नॅशनल गेम्सच्या वतीन पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वेरियस गेम्स, डिफरंट गेम्स, खो खो आसतले, व्हॉलीबॉल आसतले, टेबल टेनीस आसतले, बॅडमिंटन आसतले, बेसबॉल आसतलो, वेरियस इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला. बट तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आत्तां मेंटेन नासतना दिसता. पण इन फ्युचर गोंयांत अशा पद्दतीत स्पोर्ट्स कल्चर डेव्हलप जावपा खातीर हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि फ्युचर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जावपी गोंयांतली जी एसोसिएशन्स डिफरंट आसात तांच्यांनी असो बरोबर मेळून आमी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करपाकूय तयार आसा, तांकां दिवपाकूय तयार आसा, जेणे करून गोंयांत एक बरो स्पोर्ट्स कल्चर डेव्हलप जातलो. आमी पळयता की गोंयांतले स्पोर्ट्स स्टार रणजी प्लेयर्स ते आयच्या व्यासपीठाचेर आसा. हांव तांकांय बी वेलकम करता. ह्या निमित्तान सगळे जाण हांगासर व्यासपीठाचेर आयिल्ले आसा. आणि आज तुम्ही सगळे जाण हे फक्त इनॉग्रेशनाक येवंक ना, तुम्ही सगळे जाण सूर्याक मेळपाक आयल्या, हय काय ना. सगळ्या जाणांक ऑटोग्राफ जाय, सगळे जाण लायनीन उबे रावतले, झगडी करचे ना मरे. कितल्या वेळान कंप्लीट जातले, तुम्ही 5 मिनिटांनी करचे ना. कितें ऑटोग्राफ कितल्या जाणांक जाय, फोटोग्राफ कितल्या जाणांक जाय. इट इज नॉट एकूच. हांव ताका रिक्वेस्ट करता पण आसा तशेंच एक फोटोग्राफ कॉमन सगळ्या बरोबर. गोंयांतसून जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू फुडें वयता. आणि कशो फुडें वयता
बऱ्यांतले बरे काम जाल्ले आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चराचे बांदकाम जाल्ले आसा, पूण आमी पळयता हे सरकार करता जे आमचे डबल इंजिन डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि बाब नरेंद्र मोदी करता, पूण फर्स्ट टाइम इन द प्रायव्हेट सेक्टर आपले पर्सनल पॅशन कशें करून सगळे योगदान दिवन पैसे काबार करून हे करून दाखयला, जाल्यार एकूच मनशान दाखयला आमचे बाब कमला प्रसाद यादवान. खूब वर्सां ते पंचायतीनूय आसा. म्हाका याद जाता जेन्ना फर्स्ट टाइम तेका हांवें हाडलो आनी तेन्ना तेका डेप्युटी सरपंच केलो. कितें कितें लोक म्हणपाक लागले, हांवें सांगले ही हॅज गॉट पोटेन्शियल. असले आमकां लोक जाय गोंयान बरे करपी. अमेरिका सारखे कंट्री कितें करता, आमचे भारतीय कितले लोक ते व्हरता, ब्रेन ड्रेन आमी म्हणटा. कित्याक आमचे लोक हुशार, आमकां हिंगा हुशार लोक जाय. बेश्टे कितें म्हणले जायना, हेका हिंगा सरलो थिंगा सरलो. आमकां जाय आमचो समाज गोट करपाक, स्पोर्ट्स वयर व्हरपाक, देश वयर व्हरपाक असले मनीस आमकां जाय. आज तो चिखलेचो सरपंचूय जावन आसा, तेका हांव शाबासकी दिता. आज तो आनी तेजे डेप्युटी हांगा बसलेले आसा शौर्या कोरगांवकर, खरें बरें काम करता. हे थोड्यांक पळोवपा निजो, पूण सगळ्यान इम्पॉर्टंट हांव सांगपाक सोदतां, हे गोंयचे भुमीचेर बऱ्यो बऱ्यो वस्तू जाता. लिमणे उलयतना म्हाका हें सांगपा जाय, कॅम्पेन चीफ म्हूण बाब नरेंद्र मोदी कॅम्पेन चीफ म्हूण बीजेपी हिंगासून जाल्ले. कितें जालें ते उपरांत 3 फाटी 140 कोटी लोकांनी तेका निवडून तिसऱ्या फाटी हाडले. हे गोंयसून स्टार्ट जाल्ले आनी 3 फाटी एशिया कप जिखोन जो आज बाब सूर्या कुमार यादव हांगा आयला, पळोवया तो हुंय पावता. तो तेजे नेतृत्वा खाला अंडर हिज कॅप्टन्सी वेट अँड वॉच वे इंडिया गोज. Goa is a rare, blessed place. That's why you have landed here, not out of that. It is there in your destiny. You will take Goa, you will take India to the greatest height, what we have not imagined in cricket. Therefore, I congratulate you and wish you all the best. I wish all the best to Kamla, his wife Sunita, also who does social service. She is also a member of the Panchayat, as well as Harshita and his son also as well, Veer. I congratulate them. Continue playing cricket, because in India cricket is like a religion, more than a religion. See the way we follow it. So once again, चोट देव बरें करूं. बाब सूर्या कुमार यादव, तुवें खरेंच गोंयकारांक एक बरो मार्ग आनी रस्तो दाखयलो. कि गोवा के लिए गोवा इज अ टूरिज्म स्टेट है. नहीं अच्छा है. पहले मैं कमला भाई को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छा स्टेडियम बनाया है यहाँ पे. क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है. और मुझे याद है बहुत पहले इंटरनेशनल गेम हुआ था गोवा में. अभी यहाँ पे भी ये जो स्टेडियम बन रहा है, इसमें अगर फर्स्ट क्लास गेम स्टार्ट हो और आगे इंटरनेशनल गेम्स होगा तो अच्छा ही होगा. सर, जब आपने ग्राउंड देखा तो कैसा लगा? हरा अच्छा ग्रीन आउटफील्ड है. अच्छा लगा ग्राउंड यहाँ पे, अच्छा देख के. और बारिश भी रुक गई अभी, बहुत अच्छा लग रहा है. देना चाहते हैं कि गोवा यंग स्टार को क्रिकेट का बारे में, गोवा में इधर स्टेडियम गोवा की टीम है. मैं तो खेला हूँ उनके अगेंस्ट में भी पहले. डोमेस्टिक टीम है, अच्छा कर रही है बहुत सालों से. उनके लिए अभी एक ग्राउंड मिल गया यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, मैच खेलने के लिए. बहुत अच्छी बात है. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.